तृणमूल काँग्रेसीक हिंदू विरोधी पक्ष म्हण भाजपान केल्ल्या विधानाचो तृणमूल काँग्रेसीन निषेध केला। मोगोची युती आमचे कडेन जाल्या म्हण ते अस्वस्थ जाल्या असो आरोप किरण कांदोळकरान केला। RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। नाका जाल्ले TMCच्या बद्दल आमची जी पार्टी चीफ हा ममता बॅनर्जी हांच्या बद्दल नाका जाल्ले तेंचे लोक जे हा वक्तव्य करपाक लागलेले हा, सोशल मिडियाचेर नाका जाल्ले पोस्ट घालपाक लागलेले हा। काल पयर कोण तरी ट्रेनीनसून बंगाली देंवोन येतात जाल्यार ते मतां मारूंक येता म्हणटात। हे तरेचे सगळे नाका जाल्ले अफवा ह्यो भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी चालू केल्ल्यो आहा। हांव मना पासून तांचो निषेध करता। भारतीय जनता पार्टीची पांयापंची जमीन सरकारली म्हटल्या आसतनाच तांकां एक भंय पडला। जो कोण तेंच्या विरोधान स्ट्रॉंग असो उबो जावपाक वयता तेका ते सदांच नॅगेटीव करपाचो प्रयत्न करता। तो मागीर कोणूय आसूं, जे मेरेन तेंच्या वांगडा आसता ते मेरेन तो बरो, ते मेरेन तो संत, पूण स्लोली तेंच्या पासून पयस गेलो किंवा खंयची एखादी पार्टी तांकां स्ट्रॉंग वचपाक लागली, तांकां दिसलें की लोक आमच्या पासून पयस वयतात, ते पार्टीक एटॅच जाता जाल्यार ते पार्टी संदर्भान त्या पार्टीच्या नेत्या संदर्भान एक नॅगेटिविटी तयार करपाची ही प्रवृत्ती जी आहा ही भारतीय जनता पार्टीन आसा। ममता बॅनर्जीक जी एंटी हिंदू हे जे भारतीय जनता पार्टीवाले म्हणटात हो तांचो स्टेटमेंट बेजलस आहा, ताका कांयच खंयचोच आधार ना। ममता बॅनर्जी एंटी हिंदू ही आसपाकूच शकना। ममता बॅनर्जी ही एक प्युअर ब्राह्मण समाजातली चली। ताजो बापूय स्वतंत्र सैनीक, ह्या देशा पासत तेणेन काम केल्लें आहा, देश स्वतंत्र करपाक तेणी काम केल्लें आहा। तर हे जे म्हणटात न्हू बांगलादेशाकसून मुस्लीम घुसतात आनी तांकां वोटर करता, हे टोटल फेक आहा, हो फेक प्रोपगंडा आहा। गोंयकार पिशे ना। येणाऱ्या काळान हांगासर गोंयकारांनी ठरयल्लें आहा TMCच हो BJP पासत एक घरा धाडपाचो पर्याय आसा। हे सगळे गोंयकारांनी ठरयल्लें आहा आनी गोंयकार जे ठरयला पळय तेच करतले। कारण भारतीय जनता पार्टीचो हो सरकार लोकांचे दृश्टीन, गोंयकाराचे दृश्टीन हरशीं तांकां मॅन्डेटूच दिवंक नासली। हांवूय आहा त्या टायमार, हांवूय हारला, म्हाकाय खबर आहा। भारतीय जनता पार्टी म्हणून हांव हारला थंय, थिवीन जो हांव हारला पळय, हांव BJP म्हणून हारला, हांव किरण कांदोळकर म्हणून हारोंक ना। सो भारतीय जनता पार्टी नाका म्हणून लोकांनी एक दुसरो पर्याय तयार केल्लो, पूण तेंय सरकार करूंक पावले ना। तेंच्यांनी पयलीं 2 धाडले, मागीर पयलो 1 धाडलो, मागीर 2 धाडले, मागीर 10 धाडले, आतां आनीक उरलेले धाडटले। कितले उरतले ते म्हाका खबर ना। सद्या गोंयान ऑपोजिशन पार्टी म्हणटा ती उरलेली ना। खड्डे होडके सगळे आसा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन। आमच्या मतदारसंघात हांव दाखयता, वाड्याच्या वाडे रस्ते पिड्ड्यार जाल्या, अजून सारखे करूना। हे मुद्दे त्या मुद्द्यांचेर हांचे कडेन जाप ना। आणि अशें आसतना TMCचे नाका आशिल्लो फॉल्स प्रोपगंडा करता पळय, लोक पळयता, अरे लोक म्हणटा वता तेन्ना आमी लोकांक मेळटा तेन्ना लोक म्हणटा अरे मुद्दे म्हणटा तेच आसा, एम्प्लॉयमेंट, म्हारगाय, ते म्हणटा थंयच दवरला आनी खंयचे नाकाशलेंच उलयता। लोक पिशे ना। गोंयचे लोक इंटेलिजंट लोक, तांकां सगळें खबर आहा। तांणी डिसायड केलां हांकां घरा धाडपाचें, फक्त बुतांव धांपपाचो टायम येवनी, टायम जावन सोमते घरा ये।